येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. खोर्ले म्हापशा सीमेर सिवरेजच्या उदकाचो फवारो. गंगानगरांतल्यान येयल्ली सिवरेज रस्त्यार जाली प्रगट. काँग्रेसीची सत्ताधाऱ्यांचेर खर टिका. लोटलेचो फ्लायओव्हर तापपाक लागला. शेतकारांचो वाडत चल्ला विरोध. म्हणटात खाजन जमनीत कितेंच करपाक दिवचे नात, सोसून घेवचे नात बळजबरी. पेड्या म्हापशा कोयराच्यो राशी. स्वच्छ भारत नितळ गोंयचे फुटले धोल. संबंधीत यंत्रणेची पुरायेन आडनदर. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापशेच्यान जायकाची सिवरेज पायपलायन गेल्या. प्रकल्प अजून पूर्ण जावंक ना. खोर्ले म्हापशा रस्त्यार बुरशें उदक व्हांवपाक सुरवात जाल्या. वयले वटेनच्या गंगानगरांतल्यान येवपी हे सिवरेज वाट नाशिल्ल्यान रस्त्यार मदींच वयर सरली. काँग्रेसीन सत्ताधाऱ्यांचेर आरोपाचो फारपेट केला. आमचे स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर आशिल्ले ते आसतना म्हापशांत ताणें जायका प्रोजेक्टाच्या अंडर सिवरेज पायपलायन घातिल्ली आणि आतांचे जे म्हापशेचे आमदार आसा जोशुआ डिसोजा, तांचे जे वडील आशिल्ले बाबूश डिसोजा हांच्या टेनवरान हे सगळे काम जे आसा हे पुराय जाल्ले आणि ही जी पायपलायन आसा ही गांवसावाड्यार शिफ्ट करपाचें आशिल्लें. तशेंच मनोहर पर्रीकरांचें एक विजन आसलें की ही जी घाण आसा ती रस्त्यार जावची न्हय म्हणून हे पायपलायनीचें काम तांच्यांनी केल्लें. पूण आयज जर आमी सीम खोर्ले हांगा पळयशात जाल्यार रस्त्यार हे अक्षरशः उदक व्हांवता. लोकांक दिसता की हे नॉर्मल जी पायपलायन आसा ते लिकेज जाता, पूण हे तें उदक न्ही तर हे सिवरेजाचें उदक. लोक हे वयताना वाटेर ह्या उदकान पांय बुडयतात. लोकांक खबरूच ना की हे जे उदक आसा हे सिवरेजाचें उदक. की राम तेरी गंगा मैली हो गई म्हणजे कितें जी गंगानगर जी वर खोर्लेसून जे आसा गंगा जे उदक जे खोर्लेच्या वाठारांसून आयज ह्या हेतूनसून जे जायका जो प्रोजेक्ट जो गोव्हर्मेंटान जो केल्लो भितरसून सिवरेज पायपलायन जी घातलेली आहा न्हू ती पायपासून आतां पावस जी आसा न्ही कंप्लीट म्हापशे जे लो लायिंग फिट्स हे वॉटर टेबल जी आसा ती सगळ्यांक खबर आसली. जेन्ना मनोहर पर्रीकर जेन्ना आसलो तेन्ना एक मरे तेन्ना निगेटिव्ह रिपोर्ट आसलो की म्हापशा शहरान हो जायका प्रोजेक्ट हो सिवरेज तेन्ना हे इम्पोज केलेले आहा म्हापशा शहराच्या म्हापशेकारांचेर. आनी आयज दुर्भाग्य आसा म्हापशेकारांचें की ही नदी जी व्हांवून जी वयता गंगाची न्हांवून वयल्यानसून येयलेली आसा. ही घाण डर्टी उदीक संध्याकाळची उदीक कनेक्ट केल्लें आसा. आयज चालू करच्या पयलीं हे रस्त्यार व्हांवता तेन्ना हांगासून जे आमचे लोक जे ल्हान भुरगीं जाणटे चलोन वयतात, कोण गाडयेर घेवन वयतात तांकां खबर ना उदीक कसलें आहा तें. पूण आयज हे आमी म्हापशेकारांक आनी गोंयच्या लोकांक एक दाखोवन दिवंक हे उदक जे व्हांवून जे वयता न्ही हे डायरेक्ट सारकें उदकाक कोण हाडूंक शकना. हे म्हापसा पोल्युशन धरून हे गटरांसून चल्ले. पूण वयता आसतना आमी तरी विचार करपाक जाय न्ही की म्हापशेच्या लोकप्रतिनिधी आमी जो निवडून दिलो ते लक्ष आहा तरी खंय. तेन्ना म्हापशेकारांक खोर्लेकारांक आमी सांगता ह्या मिडियाच्या माध्यमांतसून की खरोखरच म्हापशेकारांचें कितें दुर्भाग्य आसा की म्हापशेकारांनी कोणाचे घोडे मारलेले, कित्याक लागून म्हापशेची अशी सुदारणा दुर्दशा जाल्लेली आसा. इतको लाखांनी कोट्यांनी जर सरकारान जर इतके पयशे जर मोडला तर हो प्रोजेक्ट केन्ना तरी स्टार्ट जावचे पयलीं ही घाण ही रस्त्याचेर व्हांवता. जेन्ना स्टार्ट जातलो तेन्ना आमी म्हाका दिसता आमची घरां दारां बंद करून मरे हांगासून रस्ते बंद करून वयचो पडटलो. अशी परिस्थिती म्हापशेकारांचेर येवपाची आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. लोटलीकारांनी शेतांतल्यान वचपी फ्लायओव्हराक विरोध केला. हो फ्लायओव्हर आतां बरोच वादांत सांपडला. खाजन शेतांतल्यान आमकां पूल नाका. खाजन जमीन ही आमची लायफलायन. फ्लायओव्हर आयल्यार शेतां नश्ट जातली. गांवाचेर प्रकल्प बळजबरीन थापू नाकात. लोटलेकारांनी सरकाराक शिटकायला. पळयात रमेश नायक रावताचो खासा रिपोर्ट. आज लोटलेचे जे लोक आसात हे आज जो MLA आसा अलेक्स सिकेरा हेका मेळ्ळे आनी तेणी सांगले की जो फ्लायओव्हर जो खाजन शेतांतल्यान येता आनी तेका आमी अपोज करतात हेच खातीर तुवें आमकां हेल्प करचो म्हणून आमकां हो खाजन शेतांतल्यान जो बायपास रोड जो आसा तेजो जो फ्लायओव्हर आसा हो ह्या शेतांतल्यान येता आनी हे खाजन लँड आज पर्यंत आमी हे शेत जें आसा हे खाजन जें आसा हे आमी सांबाळून दवरले कडेन आसा. आमची पिळग्यान पिळगी काबार जाल्यो
आणि आजपर्यंत आम्ही सुद्धा हे रोयतात आणि ते भशेन सांबाळून दवरला. आमी हितून जाय तिश्यो पीक काडटा आणि तुम्ही एक फ्लायओव्हर हाडपा खातीर आमच्या पोटाचेर पांय दितात हे आमकां बरें दिसना. तेन्ना तुवें आमकां हेल्प करचो अशें म्हणून थंयच्या लोकांनी अलेक्स सिकेर जो MLA आसा एक सांगले कडेन आसा, अलेक्स सिकेरान तांकां सांगला की आपण सगळे ऑथॉरिटी कडेन उलोवन सगळ्यांनी एक मिटींग घेवया आनी तेचेर सोल्युशन कितें येता तें काडया. खास अशें सोल्युशन काडपाचें उतर अशें तांणी कांयच दिलें ना. पूण तांणी सांगला की जे PWDची ऑथॉरिटी आसा तांकां घेवन आमी खंय तरी सोल्युशन हेजेर काडया. त्याच दुसरे वटेन जे लोटलेचे लोक आसा तेणी ठामपणे सांगले कडेन आसा की आमी खंयच्या परिस्थितीक आमची जे खाजन लँड आसा हे शेत आसा हे आमी केन्नाय सरकाराक व्हरपा दिवपा ना. आमकां हेजे खातीर खंय वचपा पडल्या कोता येता आमी थंय वतले, पूण आमची शेत राखपाचो प्रयत्न जो आसा हो आमी करतले. Let us see how we can solve this issue. तुम दुपरी म्हाका फायदो काय ना. आमगेले अरावंड आज 100 येयले. आतां हिंगा एक्चुअली 70 सुमार आमी घेवन येयले हांगा. अलेक्स सिकेरान कितें सांगलां, कितें एश्युरन्स दिलें तुमकां? अलेक्स सिकेरान आमकां इन्शुरन्स दिला की डिस्कशन करुया आनी अलायनमेंट की बरे भाशेन जाता तें करुया म्हणून. पूण आमी ताका सांगलां सर आमी तुजे बरोबर कॉपरेट जावपा रेडी आहाय, पूण वन इश्यू आमगे शेता वयल्यान खाजना वयल्यान आमकां एट नो कंडिशन आमकां तो नदीच्यान ब्रीज नाका. सो आतां डिस्कशन कोण अलायनमेंटाक कितें डिस्कशन करता तें मागीर कळटलें. बट वी हॅव विथ द फर्म थिंग दॅट वी डोंट वॉन्ट दॅट ब्रीज ओवर आवर खजान. That is well decided by everyone. Rest we are ready to talk. It is cutting middle of our Kazan. There is an arm which is destroying most of the field. आणि आमकां आनी चान्सू आसपा ना रोवपाक. कित्याक आमी सकयल्यान कितें जालां तें पयलां स्टिल्साचेर देखून केल्यार हिंगा ट्रक वतले मटेरियल घेवन आनी तो मागीर कांयच करपाक जायना. इट इज नॉट पॉसिबल. वी नो आवर कझन. आमचे ग्रेट ग्रँडफादर करताले. आतां आय एम 66 years old. आय एम द चेअरमॅन. आनी आमी एक एक शेत आमचें रोयता. हांवें एफिडेवीट घेतल्या सगळ्यां कडेन शेत पाड दवरपाचें न्हय म्हणून. आमी वर्साक 2 फावटी इन्स्पेक्शन करता. रोयला वो ना ते मनशाक मदें हाडटा. कसली डिफिकल्टी आसा तुका. तो आमचें एक्टीव खाजान. आमी खाण पासून पडोवंक दिना, ब्रीज पासून पडोवंक दिना. आमी करता काम. प्रिस्टायन मॅनेज करता. म्हज्या फिल्डाक हांवें 1.5 टन पेडी काडल्या, ऑर्गॅनीक पेडी. 100 tons ऑफ पेडी वी टेक आउट एवरी इयर. ती खाजान आमची लायफ लायन. ग्रेनरी ऑफ लोथुर्ली ती कशीच आमी सॅक्रिफायस करपाक शकना. तूं आमकां ब्रीज दितलो व्हडलें दितलो, आमच्या घरा कडेन आमकां जेवपाक ना. आमचो 90 years वर्साचो फार्मर पळय, चलोंक जायना तेचे कडेन. हांव हाडिनासलो ताका. तो म्हणला ना हांव येताच. न्हीद पडना आमच्या लोटलेच्या लोकांक. हें अलायनमेंट आमचेर घातलां तूं. इट इज एनफोर्स्ड ऑन अस. आमकां पयले पासून सांगिल्लें जाल्यार आमी सांगपाचें खंयच्यानूय व्हर, बट नॉट ऑन अवर खाजान. तेंगे मेन इश्यू म्हणल्यार अलायनमेंट ऑफ द न्यू बोरींग ब्रीज. सगळे मानून घेतात की आमकां नवो पूल जाय, नवो पुलाची गरज आसा. आतां इश्यू कितें अलायनमेंट प्रपोज केले ते भाशेन तेंगे शेत वयताय. ते शेत सांबाळची म्हणून ते आयकाय. अदर दे हॅव नो ऑब्जेक्शन फॉर द ब्रिज. ओनली इश्यू इज whether we can realign the alignment of the approach road. That is their main issue. एश्युरन्स कितें दिलां? I have given them no assurance. I have told them that many an issue can be resolved sitting across the table. चिंचिणी कापणेच्या वेळार सुभाष शिरोडकारान प्रतिक्रिया दिल्ली. ताणें म्हणिल्ले शेतकारांची चड जमीन वचची ना. कांय मेत्रां जमीन बांदकामा खातीर वापरची पडटली. तातूंत शेतकारांचें लुकसाण ना. देखून शेतकारांनी सहकार्य करचे अशें ताणें सांगिल्लें. जो येता पळय आनी रस्तो जो जाता ते फ्लायओव्हर. आतां फ्लायओव्हर जेन्ना जाता पळय ब्रिजाक फ्लायओव्हर जातलो आनी हिंगा तेकतलो खंय मिसींग लिंक रोड जो आसा तेकतलो. सो शेताची चड जमीन वयची ना. एक सादारणशी 10 मेत्र जमीन वचप. तिनी एक कॉलम काडपाक, दुसरो कॉलम काडपाक, तिसरो कॉलम काडपाक. फूल शेत तयार जावचें ना. जे कॉलम घालपा जाय तितल्या कुडक्याचे एक्विजिशन जातले. ते म्हणटा आमगे सगळीं शेत वतली. बाय सेंट्रल नॅशनल हायवे लँड विशय केला बाय नॅशनल हायवे. हांव तर असो पळयता डिटेल तो कशें कितें आसा म्हणटा तें. आनी देर इज नो पॉयंट इन ऑब्जेक्टींग. अशें जर असो फ्लायओव्हर येता जर जाय आनी ताका एक कॉलम काडून
50 मेत्र 40-50 मेत्र जर डिफरन्स मेळटा आयज म्हाका दिसता प्रोब्लेम करपाक जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. स्वच्छ भारत नितळ गोंयचे धोल वाजले बरेच गाजले, पूण नितळसाण भिंग घेवन सोदचें पडटा. पेड्या सर्व्हीस रस्त्यार कोयराच्यो राशी जाल्यात. संबंदीत यंत्रणेक स्वच्छ भारत आनी नितळ गोंयचे पडलेले दिसना. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. स्वच्छ भारत नितळ गोंयचे धोल वाजले बरेच गाजले, पूण नितळसाण भिंग घेवन सोदची पडटा. पेडे सर्व्हीस रस्त्यार कोयराच्यो राशी जाल्यात. संबंदीत यंत्रणेक स्वच्छ भारत आनी नितळ गोंयचे पडलेलेच दिसना. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. सध्या आमी आसा पेडेम जो सर्व्हीस रोड आसा त्या सर्व्हीस रोडाचेर उबे आसा. आमी खुबशे फावटी आयकलां आसतलें सुंदर गोंय नितळ गोंय तशेंच स्वच्छ भारत अभियान. हे फकत आमी आयकत येयल्ले आसा. कितलेशेच ह्या माध्यमांतल्यान प्रोग्राम जाता, जागृताय घडयतात की आमचो गोंय स्वच्छ दवरपा खातीर आमी वावुरपाक जाय. पूण खरेंच आमी वावुरताय काय कितें? कितलेशेच आमी प्रोग्राम पळयल्ले आसा, पूण आयज ह्या सर्व्हीस रोडाचेर इतली गार्बेज आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा, इतलो घाण वास येता की हांगा उबे रावन नजो. तशेंच स्वच्छ भारत अभियाना खातीर सेंट्रला कडल्यान कितलोसोच फंड येता. हो फंड वयता खंय आनी हो फंड घेवन साफ करता कोण, हेचेर आयज लक्ष दिवपाची गरज आसा. तशेंच कितलेशेच आमी प्रोग्राम पळयता ह्या माध्यमांतल्यान, पूण हे प्रोग्राम जाल्या उपरांत तितलेच पुरते हे प्रोग्राम आसता. तेच्या उपरांत कोणूच फिल्डार काम करिना. हो जो कोयर आसा हो बेगीनच्या बेगीन क्लीन करपाची गरज आसा. आमी पळयतात की वयता थंय ह्यो घाणी कोयराच्यो आमकां पळोवपाक मेळटा आनी हो एंटायर रोड जो आसा हो कचऱ्यान भरिल्लो आसा. बेगीनच्या बेगीन जे स्थानीक कोण आसा, जी पंचायत कोणाक लागता, चड हो म्युन्सिपाल्टीक लागता, बेगीनच्या बेगीन ह्या कचऱ्याचेर कारवाय करपाची गरज आसा. कितलेशेच दीस जाले हो कचरो असोच पडिल्लो आसा, कोणीच अजून मेरेन कारवाय केल्ली ना. ह्या हेचेर बेगीनच्या बेगीन कारवाय करपाची गरज आसा. रस्त्याच्या सायडीक आमी पळयता हे गार्बेज उडयलेले आहा, ड्राय गार्बेज, वेट गार्बेज सगळे कडेन उडयलेले आहा. म्हापसा कावन्सील जी आसा न्ही हेजे पयशे घेता. हावस टॅक्स भरता आसतना गार्बेज टॅक्साचे, वेट टॅक्स आनी ड्राय टॅक्साचे पयशे घेता. तेन्ना हे सरकार फाटल्या दिसांनी जेन्ना सत्तेन जेन्ना येयल्ले तेन्ना तेंच्यांनी म्हटलेले आमी हे सगळे घाण मुक्त करुया, स्वच्छ भारत करुया आमी सांगलेले. आनी सेंट्रलासून लागता आनी कोट्यांनी पयसो येता सरकाराक. तेन्ना हांव सरकाराक प्रश्न विचारता, म्हापसा नगरपालिका वन ऑफ द बेस्ट रिचेस्ट म्युन्सिपल कावन्सील इन गोवा. तेन्ना हे जो कोयर जो लोक जो उडयता न्हू ताका कारण कित्याक? हे कारण कितें? सेकंड गोश्ट, जेन्ना भारत सरकाराचे इतले जर पयशे येता ते पयशे हे सरकाराच्या वतीन कोणी ही तिजोरी तेंची साफ केली, स्वच्छ तिजोरी स्वच्छ केल्या अशें तरी आमकां दिसता. हे जे कितें चल्लां ते बरोबर चल्लेलें ना. हांव आमच्या निरीक्षकाबरोबर सांगता पळय, तेन्ना तूं येयल्लो पळय बोडगिनी दरबार तूं घेतलेले, तूं दरबार सरकार दरबार भारत दरबार ते सगळे कित्याक घेतात रे? हे काम करात आनी मागीर घेयात. गोंय स्वच्छ दवरात मागीर घेयात, जाल्यार तुमचो दरबार चलता. हो तुमी दरबार घेतात, लोकांचे दोळ्यांक फुजो जाता, लोकांच्या घरांतल्यो खबरी तुमकां जाय, तुमकां जनतेच्यो खबरी नाका. ते रस्त्यार कितें हाडचें नाका. तुमकां फक्त तेच्या घराची लायट कोणी काडली, तेच्या घरांतलो बस कोणी चल्लो, तेची सायकल कोणी चल्ली, ती धरूंक मेळना. पूण ते तुमकां खबरी जायो म्हणून म्हणटा कितें ते सगळे सोडात आनी बेगीन PWC रोडार जितले आसा हे सर्वीस रोड हेचेर सगळे झाडां चड जावंक जाय. नाजाल्यार मागीर फुडें आमी काडटले तेन्ना तुमकां मात्र लज जातली. लज करून नाका, जाता ते बेगीन नितळ करात आनी गोंयकारांक सुखी दवरात. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. लग्न जावचे कांय दीस आदी कारवाराचो तरणाटो काणकोणाक गायब जाला. काणकोण पोळे वाठारांतले मांडणे दर्यादेगेर ताचो मोबायल सापडला. ताची दुचाकी लेगीत रस्त्यार कुशीक आसली, पूण तो सापडूंक नाशिल्ल्यान खवदळ जाला. कारवार आनी काणकोणचे पुलीस घडणुकेचो सोद घेतात. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. या विनायक आनंदू जोगळेकराचे येता त्या 4 तारखेर लग्न ठरिल्ले आनी ताका लागून ताजो बापूय आनी तो वेगवेगळ्या लोकांक लग्नाची कार्डां दिवपाक भोंवताले आनी 14 तारखेर हो लग्नाची थोडी कार्डां घेवनूय खंय गोंयाच्या दिशेन आयिल्लो आनी तो दनपार मेरेन 2 ते 4 मेरेन पर्यंत सुद्दां पावलोच ना. ताका लागून कित्याक आयलो ना म्हणून शोध मोहीम सुरू केली, पूण दुर्दैव अशें
की ज्या जाग्यार तागेली मोटरसायकल मेळ्ळी त्या मोटरसायकलीचेर हेल्मेट आशिल्लें आनीक ताजे उपरांत ताजे सकल बिचाचेर फातराचेर मोबायल आशिल्लो. कोण तरी ताका फोन करताले आनी ह्या बिचार जे लोक कोण लोकल जे आसा थंय भोंवपाक गेल्ले त्या वेळाचेर मोबायल वाजता तो दिसलो आनी तेज्या उपरांत तो मोबायल रिसीव करून तांकां सांगलें की ह्या मनशाचो मोबायल आसा तो हांगासर आसा, मनीस ना, अमूक अमूक गाडी वयर आसा, पूण तो मनीस आमी केन्नाच पळयलो ना. ताचे उपरांत सगळे तरेच्यो वेगवेगळ्या कायद्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान हालचाली सुरू जाल्यो. आतां कारवारचे पुलीस आनी काणकोणचे पुलीस हाचो शोध घेता. बीच म्हटले की आमची दोळ्यां मुखार मौज मजा अशा तरेचें चित्र दोळ्यां मुखार येता आनी गोंयांतले बीच म्हणले तर वेगळ्याच तरेची हौस आनी मजा आमची सामक्याच दोळ्यां मुखार नाचता. पूण सगळेच बीच आसा ते मजा करपा सारखे नासता. कांय बीच डेंजर सिच्युएशनाचे आसता. त्या बिचाचेर व्हडल्यो व्हडल्यो धडो आनी कठडे आसता. अशाच प्रकारचो कठडो आशिल्लो काणकोण तालुक्यांतलो पोळे वाठारांतलो मांडणे बीच. ह्या बिचाचेर विनायक आनंदू जोगळेकर हो कर्नाटक कारवार हांगासरलो मनीस 14 तारखेर हांगा पावलो आनी 14 तारखेर हांगा पावलो उपरांत ताणें आपली गाडी आनी हेल्मेट वयर कठड्याचेर दवरले आनी तो सकयल बिचार गेलो. पूण दुर्दैव अशें की त्या दिसा साकून तो बेपत्ताच जालो. ताजो पत्तो घेवपा खातीर कारवारच्या पुलिसांनी गोंयांत येवपाक सुरवात केली. त्यानंतर गोंयच्या पुलीस, खास करून काणकोणच्या पुलीस आनी कारवारचे पुलीस हांच्या दोगांनी आतां 14 तारखे साकून शोध मोहीम सुरू केल्या. काणकोणा गायब जाल्ल्या तरणाट्याच्या सोयऱ्यान हे घडणुकेचेर चड उजवाड घातला. आयकात. प्रॉब्लम हांगा काल गरेच्या गेला म्हणून सांगूंक ना. आमगेलो तो विनायक आनंदू जोगळेकर, विनायक आनंदू जोगळेकर तो हांगा येयल्लो म्हण सांगून सांगिल्लें. थंय आतां वयर गाडी आनी तेमगेले ते हे आशिल्ले कितें सांग तुगेले हेल्मेट, गाडी आनी मोबायल ते गाडये भितर आशिल्ले, डिके भितर. आनी हांगा तो गरजे येयलो म्हण सांगून कळ्ळें तें आमकां. मागीर साहेबान सांगलें आमगेले जीपे करूंक घेवन हांगा येयले. येयले नंतर मागीर आमी पळयल्यार ते हांगा आशिल्ले. एक मोबायल हांगा आशिल्ले खंय आमकां खबर ना ते पक्का. ते मागीर कोणी तरी व्हरून थंय दिले आनी तेगेले ते लास्ट कॉलाचे तेमकां परत कॉल केले आनी अशें सगळें इन्फॉर्मेशन जालें. मागीर ते सुंगट आशिल्ले. मागीर थंय एक चप्पल आशिल्लें. एक चप्पल व्हळात पडले दिसता तेजे बरोबर. 14 तारखेक येयलो तो. 14 तारखेक 10 घंट्याक थंयच्यान सुटला घराच्या. बापाय कडेन सांगून घेवन सुटला. खंय हांगा येता म्हूण सांगून सांगला. कारवार कसलें तरी काम आसा उदकन घेवन येता म्हूण जेवणाक येवन पावता म्हूण सांगून सांगिल्लो. मागीर ताणें 2 घंटे पर्यंत पळयलें. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. आधुनीक खो खो राष्ट्रीय सर्त चालू आसा. हो खो खो आदल्या खो खो परस मातसो वेगळो आसा. गोंयकारांनी मुजत आस्वाद घेवपाक येवचें. मॉडर्न खो खो असोसिएशन ऑफ गोवा आनी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडियेचो सरचिटणीस श्रीकांत मोरेन उलो मारला. फातोर्डे स्विमींग पुला लागसर आधुनीक खो खो राष्ट्रीय सर्त चालू आसा. मॉडर्न खो खो असोसिएशन ऑफ गोवा आनी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया हांच्या जोड पालवान आनी गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या आदारान 17 ते 19 नोव्हेंबर मेरेन ही सर्त जातली. हो खो खो आदल्या खो खो परस मातसो वेगळो. कांय नवे नेम ताका जोडल्यात. I am General Secretary of Modern Kho Kho Association of Goa and General Secretary of Modern Kho Kho Federation of India. This federation was established in 2013 and we from Goa Kho Kho players took the initiative in establishing this. Our president Shri Subhash Phaldesai, who is Minister today, he was the guiding force behind establishing this Modern Kho Kho Federation. He is President of Modern Kho Kho Federation of India and President of Modern Kho Kho Association of Goa. Under his guidance, we have so far conducted around 10 nationals. 9 nationals we have conducted and 10th is going on here on Fatada Stadium. This game is slightly different from the old Kho Kho. In old Kho Kho, 9 players are there. Here we are playing with 7 players. At the same time, here shoes and mats are compulsory, whereas in earlier Kho Kho this was not there. And some rules also are different from the old Kho Kho. And these rules are enabling us to make this
game faster and more attractive. ही मॉडर्न खोखो टुर्नामेंट आमी ऑर्गनायज केल्लो आसा, चॅम्पियनशीप ऑर्गनायज केल्ली आसा. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की मॉडर्न खोखो इज ऑल टुगेदर अ डिफरंट गेम. आमचे कन्व्हेन्शनल खोखो आसा, ट्रेडिशनल खोखो आसा, ताच्या पेक्षा ही फास्ट आसा. जशी T20 गेम क्रिकेटीन भितर आसा त्याच प्रमाणाचेर ही फास्टेस्ट गेम, आमी ताका म्हणटा की टायगर डियर चेस गेम. इतके फास्ट चलता. आमी फाटल्यान जे आसात आमचे महाराष्ट्र आनी केरला आतां चलतली, गोवा आनीक तातूंत भितर गोंयची टीम दुसरे कोर्टाचेर खेळयतात. आमी एक अत्यंत उत्साही वातावरणा भितर ह्या गेमीची सुरवात जाल्ली आसा. आयज सांजे बरोबर 6 वरांचेर आमचे एक इनॉग्रेशन जातलें. आयज जरी प्री क्वॉलिफायींग मॅचीस आतां सुरू केल्ले आसात, आयज सांजे 6 वरांचेर आयज ताचें जातलें इनॉग्रेशन जातलें. त्याच्या नंतर 17, 18, 19 म्हणजे आयज 17, फाल्यां 18 आनी परवा 19 तारखेर ताचें फायनल जावपाचें आसा. मोठ्या धुमधडाक्यान आयज सुरवात जाल्ली आसा. सादारण ते 16 स्टेटींतल्यो 16 32 आयिल्ले आसात. मॅन अँड वुमन ही ओपन कॅटेगरींतली ही चॅम्पियनशीप आसा. हांव मागता सगळ्या कडेन आयज सांजे 6 वरांचेर इनॉग्रेशनाक तुमी सगळ्यांनी हजर रावचे आनी ह्या गेमीचो आस्वाद घेवचो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी. हवामान स्थिर जाला. फुडले कांय दीस नितळ मळब पळोवपाक मेळटले. सकाळीं धुके आनी दव सोडल्यार हवामानात व्हडलोसो बदल जाल्लो दिसचो ना. हवामान विभागाचो अदमास आसा. फाटल्या कांय म्हयन्यांत सेगीत बदलपी हवामान पळोवपाक मेळ्ळें. फुडल्या सप्तकांत नितळ मळब आनी उबदार दीस अणभवपाक मेळटले. चडांत चड आनी उणेंत उणें तापमान 33 ते 23 सेल्सियसांचे मजगती पळोवपाक मेळटले. ह्या तापमानात वेगान व्हडलोसो बदल जावपाची शक्यताय ना. फुडले 4-5 दीस नितळ मळब, सकाळीं हलके धुके दव पडपाची शक्यताय. शेनवारा चडांत चड आनी उणेंत उणें तापमान 33 ते 23 डिग्री सेल्सियस. तापमानात व्हडलोसो बदल जावपाची शक्यताय ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.